जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 24 वोळ 43 ते 54. थंय 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनच गोवायकी दिल्ली. गालिल्यांतलो लोक उत्सवाक गेल्लो. जेरुसाल्यांत उत्सवाच्या समयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवून घेतलो. म्हणटच ताणें उदकाचो सोरो केल्लो त्या गालिल्याच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो. आनी कापरनावांत एका राजजोदिकार्याचो पूत पिडीत आसलो. जेजू जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून ताका मेळूंक गेल्लो. मरणाचे तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणां आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी बाबाट दवरपाक नात. राजअधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतराचेर बावाट दवरून तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक आयले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्याय वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल दनपाराच्या 1 वराचेर ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून तांणी आनी ताच्या आख्ख्या घराब्यान जेजूचेर बाबाट ठेवलो. जुदेयांतलो गालिल्यांत परतून येतूच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणां. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.